जेजू ओपारांनी उलयतालो कित्याक ताच्या शिसांक आनी हेर लोकांक ताचे उतरांचो गूट समजूंक कठीण लागतालो. देखून तो ओपारांनी उलोवन लोक तांचे मदलें जें कितें सोत आहा, जें कितें संदेश आसा ती सोजमतालीं. तर एक ओपार एका शेतकाऱ्यान बरें बी घातलें, तें देवाचें उतर, आनी जमीन जावन आसा. लोक कोण एक दुस्मानान राती येवन नेर ओंपलो. चाकरांनी ताका सांगलें, आमी बरें बी ओंपलेलें न्हय, पूण नेरू जायतो नेरूय आसा. तांचे नेर काडूं. ताणें म्हणलें ना, लुवणेच्या वेळार नेरा तूं सेपरेट बांदूंक फावो आनी उजो जावंक फावो, आनी बरें बी तें म्हज्या खोड्यान घालात. जेजून तांकां शिडकायलोलें. जायते लोक येतले, आपूण प्रवादी म्हणटले आनी आपूण जिन्सा भाशेन क्रिस्ताची तुमकां बावाळ दवरूंक सांगतले. वायट आसा संवसारांत, वायटांचें काम चालू आसा, पूण बरेंय आसा. आनी देवान आमकां बासायलां, जो कोण शेवट पर्यंत देवाचेर विस्वास दवरता, देवाच्या शिकवणे प्रमाणे, शास्त्रा प्रमाणे जियेता, ताका सासनीक जिवीत मेळटलें.